ब्रह्मपुत्र सोबीत नयाचो कन्नड उर्दू ओरिया तमिळ सबर भासाचो गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र सोबीत नयाचो कन्नड उर्दू ओरिया तमिळ सबर भासाचो देश म्हजो तर देश सारको चलतलो देश जर फुडें वयतलो जाल्यार सर्वसाधारण मनशाची सर्वसामान्य मनशाचो प्रगती जावपाक जाय विकास जावपाक जाय सर्वसामान्य मनशाचो जर विकास जातलो तेन्नाच खऱ्या अर्थांनी देश फुडें गेलो वयता हें आमकां पळोवपाक मेळटा सर्वसामान्यांचो उदरगत सर्वसामान्यांचो विकास हें पयलीं म्हत्वाचें आसा हो आयज देश आमचो खुबशे उच्च पावंड्याचेर आसात वेगवेगळ्या क्षेत्रांत देश खंयच आमचो कमी ना आनी त्याच प्रमाणे भावना आमी गोंय जे आमचें आसा जरी काही वर्सां उपरांत गोंयाक स्वतंत्र मेळ्ळें 14 वर्सां उपरांत तरी देखून गोंय राज्य जें आसा हें अग्रेसर आसा सगळ्या फिल्डांनी एज्युकेशन मेळाव्याचेर शिक्षणाच्या माध्यमाचेर आमी खूब फुडें आसा आनी बाकीचे भितर सुद्दां आमी गोंय जे आमचें राज्य आसा तें आमी उच्च पावंड्याचेर आसा स्वतंत्र जरी आमी मुक्ती जर आमकां जरी 14 वर्सां नंतर मेळ्ळी गोंय राज्य आज उच्च पावंड्याचेर आसा आनी ह्या सगळें व्हरपा खातीर गोंयची जनता गोंयची प्रजा सगळे लोक हाचें सहकार्य हाचें कंट्रिब्युशन जें आसा जें गोंयांत उच्च पावंड्याचेर तेणी जे व्हरपाक तुजें कंट्रिब्युशन आसा हो आयज आमकां उल्लेख करून दिसता स्वर्गीय मुख्यमंत्री आमचे आनी भारताचे डिफेन्स मिनिस्टर स्वर्गीय जेंकां पद्मभूषण एवॉर्ड मेळ्ळो आसा आज मेळटा ही भोवन आमकां गर्वाची गजाल आसा